वास्को मार्केटान आज जो सकाळी कपचो पडलो म्हणटा पळय तो कपचो कोणाच्या तकल्यार पडिल्लो बाबड्याचे जीव वचपाचो इतलो जड आशिल्लो तो. त्या बिल्डिंगेची अवस्था खूबच बिकट जाल्या. एक 80 वर्सां पयलींची बिल्डिंग ही आज ल्हान कपचो पडला, फाल्यां एक व्हडलो कपचो पडत जाल्यार हांगा खूब जिवितांनी जावंक शकता. हांव त्या खातीर मागतां गव्हर्मेंटा कडेनूय बी की आमच्या वास्को खातीरूय एक बरो बाजार प्रकल्प, एक मार्केट कॉम्प्लेक्स गव्हर्मेंटान सँक्शन करचो. जाय जाल्यार आमी म्युन्सिपाल्टींतल्यान ताज्या खातीर एक रेजोल्युशन घेवन आमी ते गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड करता. कित्याक इतले लोक आसा हांगा तांची सेफ्टी खातीर खरोच एक गंभीर विशय आसा. कित्याक आज जसो पावस पडटा कितें पडत हाजो नेम नासता. म्हणून हांव परते एकदा रिक्वेस्ट करता. तशेंच वास्को खुबश्यो बिल्डिंगो आसा ज्यो डायलॅपिडेटेड कंडिशनान आसा, खूब वर्सां पयलींच्यो आनी केन्नाय पडटल्यो अश्यो. सो ह्या बिल्डिंगेक डेमोलिश करचे म्हणूनय हांवें एक लेटर घाल्लें आसा ऑलरेडी. आनी कित्याक ताज्या ती पब्लीक सेफ्टी लक्षांत दवरून ज्यो म्युन्सिपल प्रॉपर्टीज आसा त्यो वेवस्थीत प्रोसिजरान डेमोलिश करून ताजेर वेवस्थीत नव्यो इमारती उब्यो केल्यार म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यूच्या बाबतीनूय खूब फायदो जातलो. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हाचेर विचार करचो आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो डायलॅपिडेटेड बिल्डिंग्स आसा तशेंच आमच्या वास्को खातीर पणजे म्हापश्यां तसो जाला, मडगांव तसो जाला, तसो एक बरोसो मार्केट कॉम्प्लेक्स वास्को खातीर दिवचो